सेरूल कोमुनिदादीचे जमनीचे पुरवडेकाराचें प्रकरण राजनानच हायकोर्टात व्हेल्लें। हायकोर्टान जमीन बळकायतल्यांची चवकशी करची म्हूण क्रायम ब्रांचीक ऑर्डरूय दिल्ली आसा, मात पोलिसांचे घोडे फुडेंच वचना। काँग्रेसीचो म्हणयारो म्हूण राजन मिडिया कडेन उलयलो। पयलीं सध्या पुरवडेकाराक काडचो म्हूण राजन मागता। इशू असो आसा, भारतीय जनता पक्ष जायते उलयता क्रॉस बॉर्डर टेररिझमाचेर। आमच्या गोंयानूच टेररिस्ट आहा। कसलो टेररिस्ट? दुसरे भाशेचो जमीन लुटपाचो। आनी हे सिद्ध जाला। हायकोर्टान सांगला की दॅट इल्लीगल तरिका चल्लेली लँड ग्रॅब करपाक विदाउट सँक्शन ऑफ लॉ। हे हायकोर्टान सांगला। हे म्हाजें न्हू चार्ज। सो हांव सांगपाचें म्हणटा पळय तें, तुमी व्हडले हो टेररिस्ट जी आसा कॅबिनेटीन आसा, टुरिझम मिनिस्टर, आनी हायकोर्टान इंडिक्ट केला माहिती केस तेंच्यांनी रिव्यू केली, रिव्यू पेटिशन मारली, ती भायर मारली, सुप्रीम कोर्टान गेले, सुप्रीम कोर्टान भायर मारली, आनी तो मंत्री अजुनूय गोंयच्या कॅबिनेटीन आसा। ही इतिहास आख्खे इंडियेक की जो हायकोर्टान निर्णय दिला आनी सुप्रीम कोर्टान अपेल केला बाय डिसमिसल पेटिशन that he has looted, taken illegal land, grabbed illegal land from Serula Comunidad. तरी आसता तो मंत्री भितर कॅबिनेटीन आसा। म्हणजे मागणे ही शूड बी शॉट डावन फ्रॉम द कॅबिनेट। शूट म्हणजे तो न्हू मारपाचो, शॉट फ्रॉम द कॅबिनेट। ही शूड बी सॅक्ड, ही शूड हॅव बीन सॅक्ड लॉंग टायम बॅक। आनी तो सॅक एकूच लागून करिना, ज्या दिसा ताका सॅक करतलो तो सगळ्यांचे स्केलिटन भायर काडटलो। पुरवडेकाराची चवकशी करतले जाल्यार क्रायम ब्रांचीक सरकाराची अधिमान्यता जाय, ती अजून कित्याक घेवंक ना काय म्हूण स्पेशल कोर्टान विचारल्यार क्रायम ब्रांचीन स्पेशल कोर्टात केशीचो क्लोजर रिपोर्ट फायल केलो। याचिका घालपी एक्टिविस्टान केस बंद करूंक हरकत घेतल्या। आतां तो पुलिशे कडच्यान केशीचे चवकशेचे पेपर्स मागता। प्रकरण तितल्यार सध्या स्पेशल कोर्टात आडकलां। मूळ प्रकरणाची चवकशी उरली कडेक। प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी।